विधानसभा वेंचणुके पयलीं नगरपालिकांत वेंचणुको घेवच्यो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला। राज्य वेंचणूक आयोगान गोंयांतल्या 11 नगरपालिकांची वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करून 4 जानेवारी मेरेन निकाल जाहीर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला। तशेंच हे संबंधी कसलेय प्रश्न असल्यार प्रतिज्ञापत्रां वरवीं न्यायालयाक कळोवपाची परवानगी दिल्ल्याचें कळटा। विधानसभा वेंचणुके उपरांत 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको घेवपाचो सत्ताधारी गटाचो यत्न अपयशी थारला। गोंय नगरपालिका दुरुस्ती अध्यादेश 2026 वैधतेक दिल्ल्या आव्हान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भायर आयले।